केल्लो कितलो इम्पॉर्टंट आसा गोंया खातीर कारण सेक्स विशीं पळोवपाक गेल्यार खूब कमी आसा गोंयांत. तशें ना कितें अवेरनस करपाक जाय आनी एकदम बरें चल्लां डिपार्टमेंटाचें काम. देशाचे प्रधानमंत्रीन जे विचार जाला 2015च्यान फुडें व्हेल्या आनी आमच्या प्रत्येकाची तुवें सांगलें न्ही मिडियाची बी जबाबदारी आसा. मंत्री जालो म्हणून मंत्रीचीच न्हू पूण आमकां ते वेगळ्या तरेन एम्पावर आमच्या फॅमिलीक गायडन्स कावन्सिलींग आनी वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आयज चलयो बी फुडें चल्ल्या. आयज विधानसभा बी महिला सगळी कडेन डॉक्टर्स महिला सगळी कडेन तुमी पळयल्या. देशाचे आर्म फोर्सिसान महिला इम्पॉर्टन्स आसा. गर्ल चायल्डची इम्पॉर्टन्स प्रत्येक घरोघरी प्रत्येक गांवांत आमकां अवेरनस करपाक जाय. शहरान बी करपाक जाय. करता आमी आमच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येकानी जबाबदारी करता. विधानसभेक महिला आसून महिला मंत्रीपदाचेर रिप्रेझेंटेशन पॉलिटिकल विशय न्हू हो. आयज हा गर्ल चायल्ड इंटरनॅशनल गर्ल चायल्ड डे आनी तेजें म्हत्व कितें आनी ते देशाचे प्रधानमंत्री जे जे विचार फुडें व्हेल्या तांकां प्रत्येक गोष्टीक यश कित्याक गावता कित्याक ते मनांतल्यान करता. आनी आमी एक ल्हान कार्यकर्ते आमी एक वेगळ्या तरेन हे फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. हांवें सांगलें न्ही मंत्री आसूं काय कोणूय आसूं प्रत्येकानी वेगळ्या तरेन कॉन्ट्रिब्युशन करपाक जाय. गांवांत अवेरनस हे करपाक जाय. आनी हांवें ते सांगलें आमी कावन्सिलर्स दवरतले. जेन्ना एक महिला तिजी डायग्नोसीस जाता तिका भुरगें जावपाचें ताका वेगळ्या तरेन तेंचे फॅमिलीक कावन्सील करपाक जाय. वेगळ्या तरेन फुडें वचपाक जाय. एक नवे विचार घेवन आमकां फुडें वचपाक. कावन्सिलींग खंय चालू करता गोवा मेडिकल कॉलेज PHC CHC सगळे कडेन कावन्सिलींग कित्याक तांकां अवेरनस करपाक इम्पॉर्टन्स ऑफ गर्ल चायल्ड कितें आहा वेगळ्या तरेन प्रत्येक गोष्टीचेर. इट डजंट हॅव टू बी ओन्ली अ स्पेसिफीक इशू. इट इज इम्पॉर्टंट. बरें सर आनी ते अंगणवाडी गेले पयलीं थोडे पेंडींग अजुनूय आसात जायना रिपेरिंग केलें न्ही ऑलरेडी काल हांवें भाशण ऑलरेडी सांगलेलें आसा. आमचे WCD मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवीन रिव्यू घेतलेले आमी ऑलरेडी रिव्यू दिल्ले आसा. चालू PWD कडेन दिल्ले आसा.